नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. गीम तापलो, साखर चडली, आयते उशेल, घुसले गवे, लांडग्यांची गँगां, कोल्यांच्यो टोळयो, कोणाचे उसार, कोणाचे उतार्यार दोळे, रोपली एकल्यान, भलत्यान लुयली. गीम तापलो, साखर चडली, हातून भरवण जर बळी, हातापायांची माखन खिळखिळी, साखरेच्या गुदावांत कोळा हुंदरांची टोळी, कोणे बार्दन मारली, कोणे बुन्याद पोखरली. गीम तापलो, साखर चडली, 100,000 पोटांची रखवाली, मृत संजीवनीक वैज वखद ना वाली. गोड साखरेक दोमळ्यांची दलाली. गीम तापलो, साखर चडली. सविस्तर खबरां हेडलायन्स. सरकारी पावड्यार शिगमो होळीना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. सेगीत तिसरे वर्स रद्द, पंगडांक भरपाय दिवंक तयार. कोविड वाडटा, बंधन पाळात, मुख्यमंत्र्याचो उलो. कोविडाची परत चट्टी, दिसाक 150-200. मुख्यमंत्री म्हणटा नवे SOP फाल्यां काडटा. कसिनोत सापडले कोविड दुयेंती, स्टाफाक लोकवस्तींत क्वारंटीन केल्ल्यान बोवाळ. संजीवनीचेर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस सुदिनान चडयला आवाज. विधानसभेचें कामकाज तहकूब, हुस्कारांक लायले भिकेक. सुदीन चाळवलो, संजीवनी कोणाच्या घशांत, विजयाचो प्रस्न. मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाची नवी बिल्डिंग परवरे उबी. प्रकल्प तडीक लावंक 7 वर्सां. शेनवारा सरन्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, मुंबय हायकोर्टाच्या जुईजांचे हजेरेंत उक्तावण दबाजो. नावेली ZP हारीच्या खापर लुइझिनाचेर फोडून प्रतिमाची आपांत एंट्री. काँग्रेसीच्या लिगसी राजकारणाचेर हल्लो. आपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांचो प्रतिमाक दिल्ली येवकार. आणि फोणेचो आमदार रवी 2 वड्यार झेलता तो पळोवन काँग्रेसीची राजेश वेरेकारांक एंट्री. गिरीश म्हणटा रवीचो ताका पुता भशेन आधार. कामत म्हणटा तिकेट थारायतली दिल्ली. सरकारी पावड्यार शिगमो होळी उत्सव ना, मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत स्पश्ट केलें. कोरोनाच्यो केशी वाडूंक लागिल्ल्यान सरकाराचो निर्णय. शिगम्या खातीर पंगडांनी केल्ल्या खर्चाची सरकार भरपाय करूंक तयार. भौशीक उत्सवांनी मर्यादा पाळच्यो, गर्दी नाका म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलो मारला. करतात जाल्यार खंय SOP पाळचे. सुदिनान शिगमो पंगडांच्या खर्चाचे भरपायेचो इशू काडिल्लो. प्रताप सिंग रावजी राणी जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी रवी नायक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, तांणी ह्याका वेगळेपण हाडलें. सबंद गोंयांत हो शिगमोत्सव त्यांनी व्हेलो. हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता तांचें. आनी आज परिस्थिती अशी की कोविडा लागून तो जर तुमी बंद करता, सारको बंद करा. जी कला पथकां आसा, जे कला पथकां स्थापन करता, तांकां जे मानधन मोठ्या प्रमाणात दिवपाक जाय तें दिया. जाय काय नाका तें उलय सारको पळय. तुमी जर करतले जाल्यार 9 तालुक्यांत कमीत कमी करपाक तें सांगनाका तूं म्हाका. अरे ऑफकोर्स ना जाल्यार आमी कितें आसा तुका सांगना जाल्यार आमी कितें. तुमी करचें ना करूं नाका. राव मरे, तुमी करचें ना करूं नाका. हांव हांगा सांगपाकूच आसा. स्पीकर सर, आमी कन्सिडरींग राज्यांत केसीस परत वाडपाक लागल्या. काल 189 जाले. डेली ना म्हणटे जाल्यार दिसाक एखादी दुसरी डेथूय जाता. आमकां शेवटी सगळ्या लोकांचें आरोग्य हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आयज ह्या फोरमा वयल्यान आमी सार्वजनीक शिमगो जो गव्हर्मेंट शिमगो करताले तो कॅन्सल करता, तो करिना. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरी गजाल, आमकां कॉम्पेन्सेट जेंकां करपाक जाय पळय, पोरूय कॉम्पेन्सेट केल्ले. ओके, त्याच लायनीचेर वॉट एवर द कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय, जेणी जेणी तयार केल्ले आसता आनी कितें, त्या लायनीचेर आमी स्पीकर सर वॉट एवर द थिंग्स तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेट कितें करपाक जाय त्या पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करता. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी धार्मीक शिमगो उत्सव जो देवळांनी जाता, जो गांवांत जाता, तेंच्यांनी शिमगो उत्सव आपूण लिमिटेड
म्हणजे जाका आमी म्हणटा तो लिमिटेड पद्दतीत करचो, ताका परमिशन घेवंक येवपाची कांय गरज ना. बट सगळ्यांनी SOP जी आसा ही फॉलो करची. पण तो लग्न सुवाळे चालू आसा, बर्थडे पार्टी चालू आसा, ह्या सगळ्याचेर सगळ्यांनी SOP फॉलो करची इतकें हांव मागता आनी ह्या विशयाचेर हांगा थांबोया. सर तशेंच सार्वजनीक होळी ही सार्वजनीक होळी जावची न्ही आनी हॉटेल्स आनी काही जरी होळी आसत जाल्यार तेंच्यांनी बी रेस्ट्रिक्शन्स दवरची सगळ्यांनी. हे म्हाजें म्हणणें. इवन दो गुलाल सार्वजनीक रित्या जातालो तोय गुलाल बी ना, व सार्वजनीक रित्या मोठ्या प्रमाणात कोणीच खंयचे कार्यक्रम जे आसा हे करचे न्ही. कोविडाची गोंयांत परत चट्टी. दिसाक 150-200 नवी SOP फाल्यां काडूंक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्याची विधानसभेंत जाप. कसिनोचो स्टाफ कोरोना दुयेंती. साल्वादोर दे मून स्टाफ रावता तो वाठार मायक्रो कंटेनमेंट झोन केलो. कसिनो कंटेनमेंट झोन करात. पेशंटांक कोविड केअर सेंटरांनी कित्याक व्हरना काय म्हणून रोहनान आवाज चडयलो. आरोग्य मंत्री आतां म्हणटा सगळ्यांक जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट करता. There were 6 buildings, out of which one casino operator has taken up. 29 लोक त्या बिल्डिंगेन जांकां कोविड जाला तांकां हाडून त्याच तांच्या बिल्डिंगेन दवरला आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून तयार केला. कजिनो बंद करूं ना. हेल्थ सेक्रेटरी कडेन कळटा आनी तुमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन कळटा की डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकरान लेटर घाल्लें कलेक्टराक टू डिक्लेअर दॅट कजिनो एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. जंच्यान बी भायर सरले ते बंद कर म्हणून. आतां पर्यंत स्पीकर सर दॅट कजिनो इज नॉट बीन डिक्लेअर्ड एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. हे 29 लोकांक तुमचे जे सेंटर्स आसा म्हापशां आनी खंय थंय व्हरून दवरूंक जाय आशिल्लें तांकां. 29 लोक आशिल्ले ते द पेशंट. रादर यू गॉट द पेशंट्स बॅक. You put them in the same building where they were staying to give them that comfort so that you are able to give the comfort to your casino fellows. And you तुम्ही casino open दवरला. What is this logic? की ते मायक्रो कंटेनमेंट ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital and immediately we will remove that micro containment zone from that area. Whatever the things आमी स्ट्रिक्ट नवीन SOP जी आसा ही काडपाक लायता फाल्यां हेल्थ मिनिस्टर आनी तेज्या अनुसार ते प्रोटोकॉल आमी फॉलो करता. संजीवनीचेर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस सुदिनान आवाज चडयल्ल्यान प्रस्नकाल 2दा तहकूब करचो पडलो. उसकारांक भिकेक लायल्या म्हणून सुदीन तापलो. संजीवनी कोणाचे भकीक घालतात? 5 कोटी गँगाच्या घशांत 125 हेक्टर जमनीर कोणाचो दोळो काय म्हूण प्रस्न. सरकार फॅक्टरी उबी जाय मेरेन 5 वर्सां उसकारांक भरपायेक तयार. इथानॉलाचोय पर्याय. फार्मर कमिटीक विचारून खंय सगळें चल्लां. You can speak on you can speak on demands. पक्षाचो प्रश्न. You can speak on demands. You can speak on double discussion. You can speak on Tuesday. You can speak on Tuesday on demands. Start question number 2. हो प्रश्न आमचो. Start question number 2. प्रश्न आणि आम्ही पहिली बसून या शेतकऱ्यांना Color question. Color question. खातीर हो प्रश्न येवपाच जाय आशिल्लो. No. You can speak on discussion. You can speak on demands. Because I may be permitted to ask. Already half an hour is over. 4 वर्सां फॅक्टरी बंद आसा. 4 वर्सां I may be permitted to ask question today. फॅक्टरीची मोकरी करून उडयल्या. 4 वर्सां फॅक्टरी बंद करप. 4 वर्सां तुम्ही किती करता? फॅक्टरी कशी बंद करता? Already over. नुकसान कशें करता? आमकां सांगा. आमकां आन्सर जाय. शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या ह्या लोकांनी. मंगारा उलय. शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या. शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या. डिस्कशन उलय. सर आज भारत बंद 4 वर्सां ह्या लोकांनी त्रासा उडयल्या. शेतकऱ्यांनी भारत हो बंद प्रश्न केला. जनतेचो आसा, शेतकऱ्याचो आसा. मोगो पक्षान हो स्टार्ट जो केल्लो ताका कारण आशिल्लें. धरण बांदल्या नंतर शेतकरी वयर सरलो म्हणून मोगो पक्षान चालू केल्लो. How's the agenda for 10 minutes? आमचे बंद केले. उलया. कित्याक भितर अरे डिमांडचा उलया डिस्कशनाक उलया न्ही. Call the question. I may be permitted to ask question number 2A. Speaker sir, I may be permitted to ask
Question 2A. पंचायत मिनिस्टर यू अप्लाय यू Speaker sir. नाही त्यांनी तेच केला त्यांना म्हणजे असताना discussion आता बरोबर बरोबर मत आहे बरो प्रश्न माझा उलोवपाक माझा बरो प्रश्न स्पीकर सर आणि म्हणून तेच केला एवढे ना इतले वर्ष आणि किती केला आणि आयज आयज बिझनेस हाडयत आहे स्पीकर सर स्पीकर सर चेंबरान डिस्कस करूया allow me हाऊस this इज अप टू 12:30 question 40 सेकंड मुंबई हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाची नवी बिल्डिंग परवरे निमाणे उबी जाली एकदांची शेनवारा चीफ जस्टिस शरद बोबडेच्या हजेरीत नवे बिल्डिंगेचें उक्तावण जातलें 2013त बुन्याद घाल्ली 18 म्हयन्यांत काम पुराय जावंक जाय आशिल्लें मात GSIDCक बिल्डिंग उबी करूंक 7 वर्सां लागलीं पेन द फ्रांक बांदिल्ले नवे बिल्डिंगेंत 7 कोर्ट रूम आसात परवरे पेन्न द फ्रांक बांदिल्ले मुंबय हायकोर्टाचे नवे बिल्डिंगेचे शेनवारा उक्तावण सरन्यायाधीश शरद बोबडे केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाद गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कायदो मंत्री निलेश काब्राल उक्तावणाक आसतले सुप्रीम कोर्टाचे 5 जुईज मुंबय हायकोर्टाचे महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या खंडपीठांचे 62 न्यायाधीशय सुवाळ्याक आसतले 2013त गोंय मुक्ती दिसात तेन्नाचे मुंबय हायकोर्टाचे जुईज मोहित शाहन हे बिल्डिंगेची बुन्याद घाल्ली तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सरकारान GSIDCक हे बिल्डिंगेचे काम दिवन 18 महिन्याची मुजत दिल्ली मात काम सोंपता म्हणसर 7 वर्सां गेली This new state-of-the-art building comprises 7 courtrooms, chambers for the Chief Justice and other judges of the High Court, chambers for Advocate General and Registrar General, visitors room and other facilities are also available here. With video journalist Tukaram Marathe, Mukesh Kumar for Prudent. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मिळूया प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा काँग्रेस सोडून आपांत गेले नावेले झडपीक पडले ताचे खापर लुइजिनाचेर दिल्ली आपाचो फुडारी राघव चड्डान प्रतिमाक आपांत घेतले गोंयांत खंय आपाक आनीक तांक मेळटली इंडक्शन दिल्ली जालें आदल्या खासदाराच्या घरकान्नीक तात्पुरती प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष नेमल्या प्रतिमान काँग्रेसीचे लिगसी राजकारण उस्तिलें प्रतिमा जी के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को गोवा स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे बेहद मजबूती मिलेगी हमारे कैंपेन्स चलेंगे उन सब में एक बहुत बड़ा रोल एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में प्रतिमा जी निभाएंगी Today it's been an auspicious day for me for joining this Aam Aadmi Party. That's up. Because this party has got its own ideology and beliefs, and it makes me believe that there's only hope in for future now in Goa. In Goa, we have tried all the different political parties, and every political party have worked for the benefit of themselves and not for the common men. But I believe under the leadership of our Kejriwal ji is committed to work for the downtrodden, for the Aam Aadmi, and that has motivated me and inspired me big time, and that is the reason I am here. Now they have just appointed a temporary Mahila Adhyaksha, temporary, because I resigned and it's a big news in Goa. But whom they have again chosen, it's a shame, that's what I'm trying to tell. Again they have chosen a 63-year-old woman who is
ex-wife of the Lok Sabha Parliament MP, or the or I can say the ex-president of GPCC, a old lady again, legacy. You all don't get, there are so many youngsters. So this is what I'm happy that I'm in a party where where Arvind Kejriwal is heading. They are trying to promote the youth, the hard-working team, the young team, the clean, non-corrupt. फोणेचो आमदार रवी 2 वड्यार झेलता तो पळोवन काँग्रेसीन राजेश वेरेकाराक घेतलो. फोंड्यांत तिकेट कोणाक काय विचारल्यार दिगंबर दिल्ली बोट दाखयता. गिरीश म्हणटा रवी नायक खंय ब्रॉड मायंडेड, आपल्या पुतांक फुडें काडल्यार तसोच खंय तो राजेशाकय फुडें काडटलो. राजेश म्हणटा ताका राजकारण नवें न्ही, मदीं तो गोवा फॉरवर्डांत आशिल्लो. फोंडा तालुक्यातले एक युवा तडफदार नेतृत्व बाब राजेश वेरेकार आणि आयज आमचे CLPचे लिडर दिगंबर बाब कामत हांच्या हस्तुकी तांचे काँग्रेस पक्षान आमी रितसर प्रवेश केल्ले आसा. काँग्रेस पक्ष जेन्ना जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पक्षान एक पीपल फ्रेंडली सरकार दिल्लें आहा. लोकांच्यो भावना समजप, लोकांच्या भावनेची कदर करप हें काम काँग्रेस पक्षान केलें. निवडणुकाक आज नगरपालिकेची निवडणूक जाली, ताजेर लोकशाही पाळपा लागून हायकोर्टान वचचें पडलें, सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें. तर असो एक आज खंय तरी लोकशाही जर टिकोवन दवरतली जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष होच पर्यायी बरें सरकार आमकां दिवंक शकता. मिडियान काँग्रेसीक फोंड्याच्या तिकेटीचे विचारले. जाप आयकल्यार रवीचो पत्तो कट करपाची तयारी. काँग्रेसीचोच MLA आमदार आसा, सो तेन्ना तुमकां कितके डिफिकल्ट वतले हे करपाक की स्वताची एक क्रिएट करपाक? म्हाका राजकारण नवीन ना. हांवें ऑलरेडी विधानसभेची निवडणूक फाटल्या एका अपक्ष लडयला, सो म्हाजें राजकारणांतलें काम चालूच आसा, समाजकारणांतलें काम चालूच आसा. सो म्हाका दिसना कितें डिफिकल्टी आसा म्हणून. हांव आज जो फोंडेचो आमदार आसा रवी नायक, तो बरो एक सिनियर काँग्रेसमॅन, ताजे गायडन्स हें आमकां मेळटलेंच. त्याच बरोबर आमचे अध्यक्ष आसा गिरीश बाब, तर यांच्या दोगांच्या गायडन्सा अंडर हांव ह्या पक्षाचें काम फुडें व्हरतलो. म्हाका दिसना कितें कितें डिफिकल्टी येत अशी. ती पक्षान लोक येतले, खूब जाण आसतले, केन्ना केन्ना पॅरल लिडरशीप जाता, पूण ताजो कांय इफेक्ट पक्षाचें काम फुडें व्हरपाक पडना अशें म्हाका दिसता. आणि रवी बाब म्हणटा तो एक हें सारको ब्रॉड आनी सदांच ताणें हें युवकांक मुखार काडलेलें आसा. आयज ताणें इवन आपल्या चल्यांक सुद्दां पॉलिटिकली तिणें प्रमोट केला आसा खंय तरी. आनी म्हाका अपेक्षा आसा की रवी बाब राजेशाकूय बी आपल्या चल्या भशेन फोंड्यान प्रमोट करतलो. काँग्रेस पार्टीक एंट्री घेवपाक सगळ्यांक दार फुडें. तिकेट दिवपाचो विशय हो वेगळो, हो दिल्लीच्या लिडरशीप सिस्टम आसा त्या सिस्टमींतल्यान ना. म्हाका कांय दिसना. जर तर कोणी जर काँग्रेसी येता जाल्यार तांकां सदांच आमचे वेलकम आसता. कोणी येवं, तो महासागर खंयच्यो जशे महासागरांच्यान बारीक बारीक रिवर रेवलेट रिवर्स हे ते सगळे जॉयन जाता महासागर. तरी कोणूय कितें येवचें तांकां आमचें कांयच हें ना. तुमचे दोगूय पूत BJPन गेल्ल्यान एके वटेन काय ना. आतां तशें आमचे आतां कितले 13 आमदार गेले, कोणी कितें म्हणला. आनी ते आमदार ना ते कोणूच ना ते गेले जाल्यार कितें ते भुरगीं ना. ऑल मेजर ते भुरग्यां बापूय आनी वेगळे रावता. म्हाका समजूच ना. अशें कितल्याशे लोकांना भुरगीं आसा, तांकां विचार आसा, ते विचार आसा, ते शिकलेले आसा, तांकां कळटा. त्यांचे बरें वाईट तेणी पळोवपाचें. म्हागेलें हांव आसा, हांव आजुनी काँग्रेसी आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. युरोपांत केशी वाडिल्ल्यान परत 252 गोंयकार तारवटी घरा. नॉर्वेजान एनकोर पॅसेंजर क्रुजान तांकां ब्रेस्तारा MPT पोर्टार हाडून सोडले. तांची कोरोना टेस्ट नेगेटिव्ह जाले उपरांत तांकां होम क्वॉरंटायन जावचे म्हणून सांगून सोडल्यात. तांच्या बरोबर हेर राज्यांतले 250 तारवटी आयिल्ले. तांकां फ्लायटीन धाडले. ह्याय वर्सा खंय क्रुजाचो धंदो धड ना. ह्या बोटीचे टोटल 2533 डिफरंट नॅशनॅलिटीचे क्रू असले. मेजर पार्ट फिलिपिनो, इंडोनेशियन आणि इंडियन्स असले. सो आउट ऑफ दॅट 502 वेर इंडियन. सो इंडियन्साक ओनली टच पोर्ट केला तेंच्यांनी गोवा टू ड्रॉप ऑल इंडियन क्रू. पॅसेंजर कोणूच नसले, ओनली क्रू देंवपाक येयले. आतां युरोपान परत ह्यो केसीस वाडपाक लागले, म्हणजे तेंचो बिझनस
कांयच जावपाची शक्यता ना. हांगाच्यान तेंच्यांनी लास्ट इयर नोव्हेंबरान क्रुवांक व्हेल्ले इंडियन्साक गोवा आनी मुंबयच्यान. तांकां आतां ते परत हाडून ड्रॉप केल्यात कित्याक तांकां थंय बिजनस ना आनी जस्ट आयडलींग बोट दवरची पडटा म्हणून तेंचे बोट हांगा हाडून टोटल इंडियन क्रू वेर डिसंबार्क 502. आउट ऑफ दॅट गोवन वेर इंडियन भितर जे 252 वेर गोवन. दे वेर डिसंबार्क ऑन 24th and on 25th 250 नॉन इन गोवन अदर पार्ट ऑफ इंडिया तांकां आमी सगळ्यांक फ्लायटान धाडले आनी तेंची पयली येयना फुडें ऑन 23rd वेसल वॉज क्लियर and they were dealt with this PCR test by Victor Hospital and we waited for result. Next day early morning we got all result येयल्या उपरांत सगळे नेगेटीव असले. म्हणजे आतां एटलीस्ट फॉर द कमिंग सिजन पर्यंत तरी कांय नोव्हेंबर पर्यंत सप्टेंबर पर्यंत तरी कांय जावपाची शक्यता ना. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ TV ॲप. चार चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.